प्रितीच्या भाव भयणींनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा परतून. काल आयताराचे शिवर्तमान तुमकां खूब लोकांक पावोंक ना आनी हांवें खूब मॅसेजी मेळ्ळ्या म्हाका, कित्याक तुमकां तें देवाचें उतर आनी ताची सजमणी मेळोंक नासली म्हणून, कित्याक थोडो इंटरनेट प्रॉब्लम आहलो म्हणून आयज तुमकां हांव कालचें शिवर्तमान, आयताराचें शिवर्तमानची सजमणी दिता. कालचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाची 22वी चीट 15 ते 21 पर्यंत. आनी कितें घडटा, फारिसियो आनी धोमशास्त्री जेजूचेर खूब रागार आसात, कित्याक आमी वाचलां की हे धोमशास्त्री फारिसियो जेजूचेर खूब आळ घेताले. जेजू तांकां सामकें कितें सांगूंक जाय सामकें तोंडार सांगतालो. तांकां म्हणटालो तुमी खरेंच ढोंगी लोक. ढोंगी म्हणजे हिपोक्रेट्स. एक म्हणटात दुसरें कोत्तात, एक दुसरें कोत्तात एक म्हणटात. म्हणटच जेजू तांकां कितें सांगूंक सोदतालो तो सामको तांच्या तोंडार मारतालो आनी तांकां खरेंच ही शिकवण दितालो, पूण तांकां तें बरें लागोंक ना. पूण हे कितें कोत्तात फारिसियो आनी हेरोदाचे लोक सगळे एकठांय जातात आनी जेजूक एका त्रासान घालपाक ताका एक प्रश्न विचारतात आनी ताका म्हणटात, गुरुजी, तूं स्वता चलयताय आनी देवाची वाट स्वता शिकयताय आनी तुका कोणाचीच भिरांत ना. कित्याक मनशाचें तोंड पळोवन तूं उलयनाय हें आमी बरें जाणा. आनी तर तूं कितें म्हणटा, तुका कितें दिसता म्हणटात, सोमराजाक 2 फारीक करूंक कायद्याचें की ना? आनी भाव भयणींनो, हो लोक फारिसियो आनी हेरोदाचो लोक जो आयिल्लो जेजूक हो प्रश्न विचारपाक, 2 फारीक करपाचो जाय वा नाका, तो कित्याक आयिल्लो? तांकां जाय आसलें जेजूचो जबाब ना. जेजून जबाब दिल्लो. जेजू सदांच शिकयतालो की देवाक पयलो फुडें आमी धरूंक जाय. सगळे आमच्या जिवितान, सगळे आमच्या काळजान, सगळे आमच्या कोन्यांनी देव पयलो आसूंक जाय. आनी जेजून असली शिकवण लोकांक दिल्ली आनी खरेंच लोकांक दाखयतालो की कोणूय येवं, तुजी फामील येवं, तुजो घोव येवं, तुजी बायल येवं, तुजें काम येवं, तुजें कोणूय येवं मोदी, सदांच देवाक आनी ताजें उतर सदांच पयलें धरूंक जाय. आनी जेन्ना हे लोक येतात हो प्रश्न विचारपाक जेजूक की खरेंच आमी 2 फारीक करूंक जाय आमकां सोमकाराक, तेन्ना जेजू कितें म्हणटा, जेजू सजमता की हे त्रासान ताका घालपाक. कित्याक जेजून म्हणलें जाल्यार ना तुमी टॅक्स 2 फारीक करिनाकात. तर कितें जातलें, हे हेरोदाचे लोक, हेरोद पाशाचे लोक येतले आसले आनी जेजूक बोणकुनीन घालतले आसले. आनी जेजून म्हणला जाल्यार वय तुमी फारीक करूंक जाय. तेन्ना हो लोक जो ताजे कडेन येयल्लो ते सगळे ताका सोडून वेतले आसले. कितें म्हणटले आसले, जेजू ह्या पातशाक जो कितलो त्रास कोत्ता आमकां, ताचे लोक इतले आमचे 2 टॅक्स घेतात, इतले त्रासान घातले आमकां, तांकां खोशी दवरपाक आमची आड गेला. पूण जेजू कसलो जबाब दिता, तो म्हणटा, एक तुमचो जो पयसो आहा तो म्हाका दाखयात. आनी ताका विचारता, ह्या पयशांचेर कोणाचें नांव बरयलां? तर ते सांगतात सोमकाराचें. तर कितें म्हणटा जेजू, जें सोमराजाक दिवंक जाय तें तुमी सोमराजाक दियात आनी जें देवाक दिवंक जाय तें तुमी देवाक दियात. भाव भयणींनो, हें फकत हुशारपण फकत देवाचें. जेजू जावन आसा देव आनी हे लोक ताका त्रासान घालपाक आयिल्लो. पूण जेन्ना ते थिंचोर जेजूचें उतर आयकलें, ते जाप दिनासतना, कांयच म्हणिनासतना थिंचोर अजापले हो जबाब आयकोन आनी थिंचोर ते पयस गेले. भाव भयणींनो, हो जबाब जेजून कित्याक दिलो? पयशे जे आमकां ह्या संवसारान वता, आमी काम करता, दिनार, रुपया, डॉलर, पावंड, जे पयशे आमच्या हातान येतात आमी काम करून, हे पयशे जावन आसा संवसाराचे. पूण खरेंच आमी जे टॅक्स भरूंक जाय ते आमी टॅक्स भरूंक जाय. पूण जें देवाक दिवंक जाय तें कितें? देवाक आमकां आमचे पयशे जाय. देवान आमच्या हें अख्खो संवसार रचला, हें सगळें ताजेंच. म्हणटच जेन्ना जेजू म्हणटा सोमराजाक जें दिवंक जाय तुमी दियात, ते पयशे दियात, दिनार दियात, पयशे, रुपया, डॉलर सगळे ते टॅक्स भरात. पूण जें देवाक दिवंक जाय तुमी देवाक दियात. देवाक कितें दिवंक जाय? आमचें आख्खें जिवीत भेटोवंक जाय देवाक. आमचो टायम,
आमकां जें बरें दिलां आमकां कोणाक बरें कांतार करूंक जाता, कोणाक बरें गिटार कोणाक पियानो वाजोवंक जाता तें आमी देवाक भेटोवंक जाय. आमचे पयशे आमचें सगळें जें आमच्या जिवितान आमचें आख्खें जिवीत देवाक भेटोवंक जाय. जेन्ना आमी आमचे आख्खे दीस आमचो टायम आमचो सगळो जो हा आमचे कडेन आमी देवाक भेटयता म्हणजे देव आमकां म्हणना सगळें तुमी सोडात आनी म्हाका दियात ना, पूण आमी जेन्ना तें सगळें जें आहा तें देवाच्या मोहिमे पासत भेटयता तेन्ना खरेंच आमी दाखयता की देवाक खरेंच जें ताणें दिलां आमकां तें आमी ताका तो आमचो दोनी आनी सोमी म्हणून आमी तें भेटयता. खरेंच भाव भयणीनो, जेन्ना आमची चोत्राय आमचें सगळें जें आमचे कडेन आहा, आमची घरां आमचे पयशे आमचें भाट बेसां जें आमी आमचे कडेन आहा आमी मानता की हें देवा कडसून येयलां म्हणून हें कित्याक आमी सगळें जें आहा आमचे कडेन आमचें न्हूय तें देवान रचून घालना. पूण जेन्ना जें आमचे कडेन आहा तें आमी दुसऱ्यांक पावता आमच्या पयशांनी, आमच्या टायमांनी आनी आमच्या कोन्यांनी. खरेंच आमी देवाक दाखयता की आमी जें देवाक दिवंक जाय तें आमी देवाक दिता. आयज जेन्ना ह्या शिव वर्तमानाचेर आमी नियाळ कोत्ता आमी आमचो थाराय जावनी आमी जेजू कडेन येवन आमी भोगसणें मागुया, कित्याक आमच्या जिवितान आमी कितले फावटी आमचेंच केलां, आमचीच राजवडकी आमी घडल्या. पूण जेन्ना आमी जेजूच्या राजान आसा तेन्ना खरेंच आमी जेजूची उतर जेजूचें सगळें बरें आमी पाळपाक फुडें सरोया आनी खरेंच जें देवाक दिवंक जाय तें आमी देवाक दिवया, जें राजाक दिवंक जाय तें राजाक दिवया. आमचे टॅक्स आनी जें आमी आमच्या जिवितान करूंक पावता तें आमी देवाक आमचो मोग दाखोवंक तें आमी सगळें भेटोया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक आयज एक बरो दीस आवडटा आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलों. तुमकां सगल्यांक गॉड ब्लेस.